परमपूजनीय सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक जावन तुमकां सगळ्यांक कळोवन कित सोदता की यंदाच्या वर्षी 2024 ह्या सालान आमी हे सगळे यूथ जे आसा हांगासर बसलेले ही गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल असो तुमच्या मुखार घेवन येता। हांगासर आयज आमी बसलेले हे आयोजन समिती हितून आसा आमचे अध्यक्ष वंदीत नायक, तशेंच आपले उपाध्यक्ष प्रज्योत नायक, सेक्रेटरी सोहन नायक स्वता हांव, तशेंच आपले खजिनदार आसतले सलील तिवरेकरजी आनी सचिन गांवकर हे आपले सहसचिव। ही ज्या कार्यक्रम जो जातलो हो 5 दिसाचो कार्यक्रम आपलो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हो 5 दिसाचो कार्यक्रम जातलो आनी तेची माहिती फुडली माहिती जी आसा ती हांव मागता आपले सचिन गांवकर सहसचिव आसा तेंचे कडेन तुमच्या फुड्यान दवरपाक। समेस्त गोंयकारांक जय सच्चिदानंद। सांगपाक खूब उमेद जाता, येता त्या 14 ते 18 मार्च ह्या दरम्यान गोंयान पयलेच फावट भव्य आनी दिव्य अशा महोत्सवाचे आयोजन, नियोजन आनी प्रयोजन परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या दिव्य संकल्पनेंतल्यान घडोवन हाडटात। दत्त पद्मनाभ पीठ गेली शेकडो वर्सां जाली आध्यात्मिकतेचो जो वारसो आसा, आध्यात्मिकतेची ज्ञानगंगा जी आसात त्याचो प्रचार आनी प्रसार करत येयल्या। फक्त गोंयांतच न्ही तर कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी देशा भायर सुद्दां, ती मागीर अमेरिकेक जावं, अबुधाबी जावं, दुबय जावं किंवा ब्रिटीश पार्लमेंटान सुद्दां जावं, हो आध्यात्मिकतेचो जो वारसो आसा, आध्यात्मिकतेचो झेंडो जो आसा तो थंय पर्यंत सुद्दां पावयला। तळागाळाच्या लोकां पर्यंत ते पंडिता पर्यंत हो आध्यात्मिक देव, देश आनी धर्म हांचे धडे जे आसात ते पावोवपाचे महान कार्य जे आसात ते परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजान सदोदीत करत आयल्या। संपूर्ण गोंयभर, महाराष्ट्रभर, कर्नाटकान नव्हे तर पूर्ण भारतान संस्कृत पाठशाळा, योगा, वेदविदुषी, पौरोहित्य, धर्माचे संस्कार अशा अनेक स्तराचेर हे जे आध्यात्मिकतेचो जी ज्ञान जे आसा, आध्यात्मिकतेचो वारसो जो आसा तो पावोवपाचे महान कार्य जे आसात ते परमपूज्य स्वामीजीन करीत आयल्या। ही दत्त पद्मनाभ पिठा दत्त महाराजा पासून सुरवात जाल्ली ही गुरुपरंपरा ते विद्यमान पीठाधीश्वर परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजा पर्यंत हो प्राण आध्यात्मिकतेचो जो वारसो किंवा आध्यात्मिकतेची गंगा ही हरेकाच्या मनामनान, हरेकाच्या काळजान, हरेकाच्या घराघरान, हरेकाच्या वाड्या वाड्यार पावोवपाचे महान दिव्यत्वाचे कार्य जे आसात ते पूज्य स्वामीजी करतात। आणि त्याच खातीर तर भारत सरकारान हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड पद्मश्री हो अवॉर्ड परमपूज्य स्वामीजी प्रदान केला, हाचो आमकां सार्थ अभिमान आसा। आणि त्याच अनुषंगान येता ते 14 ते 18 मार्च ह्या दरम्यान गोंयान एक भव्य आनी दिव्य असो सुवाळो, भव्य आनी दिव्य असो महोत्सव गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 2024 व्हडा उमेदीन, व्हडा दबाज्यान गोंयान घडोवन हाडटात। मागता तुमच्या सगळ्या लागीं, संपूर्ण गोंयकारांक, संपूर्ण भारतभर भारतीयांक हांव मागता, कळकळची विनवणी करता की हाचो आस्वाद घेवपाक, ह्या कार्यावळीचे, ह्या महोत्सवाचे तुम्ही साक्षी जावपाक येयात, चलात, येता ते 14 ते 18 ह्या दरम्यान हो महोत्सव घडोवन हाडुया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 2024 हे श्री दत्त पद्मनाभ पीठ आणि सद्गुरू फाउंडेशन हे ऑर्गनायझेशना खाला हे गोंयान घडोवन हाडटा। घडोवपाच्या फाटल्यान एकूच उद्देश असो आसा की गोंयची आध्यात्मिकता पूर्ण देशभर आणि फक्त देशभरच नव्हे तर पूर्ण जगात आमच्या पसरवपाक जाय। ही जी आध्यात्मिकता आसा गोंयची
ती सगळ्याक प्रेझेंट करपाक जाय. गोंयचें नांव जें आयज वेगळे वेगळे तरेनी प्रेझेंट केल्लें वता, ना तरेनी जे वायट तरेन प्रेझेंट केल्लें वता तें आमकां परत आमची कशें कल्चर आसा गोंयचें, आमच्या गोंयांत कशी अध्यात्मिकता वाडटा, स्पिरिच्युअलिटी कशी, सगळ्यांची युनिटी कशी आसा, हेजेर चड फोकस दिवन हेच आमकां सगळें जगा मुखार प्रेझेंट करपाक जाय. मेन म्हणल्यार गोंयांत जर आमी आयज हें सांबाळपाक एक स्टेप फुडें घेयना जाल्यार हेच्या फुडलो विचार खंय तरी पयस वयतलो. आयज आमच्यांनी फुडल्या पिळगेक आमच्या घडोवपाक जाय. फुडली पिळगी जी येता तांकां सगळे व्हॅल्यूज इम्बायब करपाक जाय आमच्यांनी. तेकाच लागून पद्मश्री एवॉर्डी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजीन हे मुद्दम सगळ्या युथांक घेवन वांगडा हे स्टेप घेतलेले आसा. सो हो एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 5 दिसांचो वेगळे वेगळे तरेचे वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी सेलिब्रेट केल्लो वतलो. पयलें तेजें इनॉग्रेशन जें आसा तें सप्तकोटेश्वर देवस्थानान, जे हिस्टॉरिकल प्लेस आमची गोंयची, आर्किओलॉजी सेंटर आर्कायव्स एंड आर्किओलॉजीच्या अंडर आसा, त्या हिस्टॉरिकल देवळान हेजें अनावरण जातलें, हेजें उद्घाटन जातलें, मंगलाचरण ह्या प्रोग्रामाचें जातलें. तशाच रितीन फुडले 3-4 दीस हेजे वेगळ्या वेगळ्या देवळांनी म्हणा, वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर, हिस्टॉरीक प्लेसींचेर म्हणा, हेजे कार्यक्रम जायत वतले. तसोच एक कार्यक्रम आमचो आसा 17 तारखेचो, तो भव्य आनी दिव्य कार्यक्रम आमी मिरामार बिचार करतात. आनी ह्या कार्यक्रमाक गोंयची सगळे संगीत कलाकार, फक्त 100च नव्हे तर 200-300 लोक संगीत कलाकार, जे पकवाद वादक आसतले, जे हार्मोनियम वादक आसतले, जे गायक आसतले आमचे, जे सगळे ते एका जाग्यार येतले आनी आमचो गोंय कितें आसा तो प्रेझेंट करतले. तशेंच त्यांच्या बरोबर तांकां साथ दिवपाक दिंडीकार आसतले, आमचे भजनी कलाकार आसतले, वारकरी भजनी कलाकार सुद्धा जे गोंयचे आसा ते सुद्धा त्या जाग्यार प्रेझेंट आसतले. तशेंच हो एक फूल व्हडलो भव्य दिव्य कार्यक्रम त्या दिसा समुद्र आरतीन करून वतलो. तशेंच गोभूमी म्हणटा आमी, गो माता जी आमची आसा तिका सुद्दां आमच्यांनी एक खंय तरी प्रेझेंट करतात आमी, आनी तिका आयज व्हडलें स्थान दिता. ती आमची गो माता, जिच्या फाटल्यान आमच्या गोंयाक नांव मेळयलें आसा. गोवा हें नांव मेळयलें आसा. तिका आयज खंय तरी आमी कंप्लीट व्हडले देशभर प्रेझेंट करपाक जाय. तशेंच समुद्र काठी सामुहीक गितां पठण आनी हजारो युथांचे देव, देश आनी धर्मासाठी संकल्प घेवन समर्पीत जातले. हे 5 दिसाच्या फेस्टिवलाक, गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक हांव पूर्ण गोंयभर गोंयच्या लोकांक आमंत्रीत करता की तेंच्यांनी येवन हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचो एक्सपिरियन्स घेवचो. अशें ह्या 5 दिसाच्या गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक पूर्ण गोंयकारांक आमंत्रण आसा की तेंच्यांनी गोंयचें खरें रूप पळोवपाक लागून ह्या फेस्टिवलाक सहभागी जावचें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.